नमस्कार इश्टानो. गोंयान कोळसो नाका ह्या संघटनेन 1 नोव्हेंबराक उलो मारलेलो. 1 नोव्हेंबराक मिटींग ऑर्गनायज केल्लेली आनी उलो मारलेलो सगळ्यांक आमंत्रण दिवपाक की तुमी लोहिया मैदान मडगांवाक सांजचे 5 वरांचेर येवचे आनी समजून घेवचें म्हणून की गोंयान कोळसो कसो कितें हँडल जाता, कितें प्लॅन्स आहा, कितें प्रोजेक्शन्स आसा, हे सगळें समजून घेवचो म्हणून एक उलो मारलेलो, एक अवेरनेस कम प्रोटेस्ट म्हणून. सो 1 तारखेक पावसाच्या कारणाक लागून तो प्रोग्राम जसो प्लॅन जाल्लो तसो घेवपाक मेळोंक ना तांकां. सो आतां गोंयान कोळसो नाका ह्या संघटनेचो अभिजीत प्रभुदेसायान परत उलो मारलेलो आहा. आतां हो प्रोग्राम 1 तारखेचो रिशेड्यूल जावन 9 तारखेक आसा, आयतारा सेम 5 वरांचेर लोहिया मैदान मडगांव. सो आमी सिन्स अभिजीत प्रभुदेसान उलो मारला, एक्सपेक्ट करता की तुमी सगळे जाण तेंचे उल्याक रिस्पॉन्ड करतले आनी ह्या प्रोग्रामाक पार्टिसिपेट जातले. समजपाक की गोंयाक लागून ह्या सरकारान, डबल इंजीन सरकारान कितें प्लॅन केल्लेले आहा आनी गोंयचें तोंड कशें काळें करपाचें हेंच्यांनी सगळी स्ट्रॅटेजी प्लॅनिंग करून ते आतां बसलेले आहा इम्प्लिमेंटेशनाक. सो मागता तुमचे कडेन पार्टिसिपेट जावचे, येवचे आयतारा 9 तारखेक 5 वरांचेर लोहिया मैदान मडगांव. विचार करा इश्टान. देव बरें करूं. मोगाळ गोंयकारांनो, 1 तारखे नोव्हेंबराच्या आमी कोळशाचेर अवेरनेस प्रोग्राम दवरिल्लो लोहिया मैदानाचेर 5 वरांचेर, पूण पावसा लागून आमकां तो मुखार धुकलूं पडलो. आतां हो अवेरनेस प्रोग्राम कोळशाचेर 9 तारखे आयताराक लोहिया मैदानाचेर 5 वरांचेर दवरला. हांव सगल्यां कडेन हात जोडून मागता, सगल्यांनी ह्या अवेरनेस प्रोग्रामा येवचें आनी कोळशाचो प्लॅन कितें आसा तो समजून घेवचो आनी ह्या आमचें जें आंदोलन आसा हाका तेंको दिवचो. हांव जे लोकांनी व्हिडियो काडिल्ले आनी उलो मारिल्लो लोकांक 1 तारखे येवपाक, तांचे कडेनय मागता की तुमी प्लीज परत व्हिडियो काडात, परत उलो मारात आनी लोकांक आपयात. आनी तेच भशेन जे लोकांनी एरेंजमेंट्स केल्ली लोकां येवपाक 1 तारखे तांणी परत तशीच एरेंजमेंट्स करची आनी 9 तारखेक आमचो हो अवेरनेस प्रोग्राम यशस्वी करचो. देव बरें करूं.